दिवचले कोटा लागीं जंक्शना वयलें ते भिरांकूळ झाड निमणे कडेन कापपाचें काम सुरू केल्या। न्यायालयान आदेश दिल्ल्या उपरांत भौशीक बांदकाम खात्यान झाड कापपाचें काम सुरू केलां। सुक्या झाडाचो वाठारांत धोको तयार जाल्लो। हें झाड अशक्त जाल्ल्यान तें केन्नाय हुमटून पडपाची शक्यताय आशिल्ली। हें झाड पडून कसलोय अनर्थ घडचे आदींच तें झाड कापचें अशी थळाव्या कडल्यान नेमान मागणी जाताली। 15 दिसां आदीं ह्या आकांताळ्या झाडा कडल्यान जावपी भिरांकूळ गजाली विशीं गोमंतक टीव्हीन उजवाडाक घातिल्लो। उपरांत सोमारा सकाळीं हें झाड कापपाचें काम हातांत घेतलें। आज इस्कॉला कडेन आनी कोर्टाच्या कॉर्नरार आसले हे झाड म्हणटा ते सारकें डेंजर आसले, पण टीव्हीचेर गोमंतकाचेर टीव्हीर हे बातमी दिली आनी हें झाड कापपाक आतां सुरवात केलेली आहा। अशेंच ते कन्सल्ट जे ऑफिसर आहात जे ही ग्रामाची समजा सेवा करतात त्यांचे हांव आभारी आहा। तेन्ना समजा अशीच खंय आनी अडचण आसात जे रोडार अन्य कसली बाधा आसात जाल्यार सरकारान आनी कन्सल्ट ऑफिसरांनी समजा हेचेर लक्ष घालचो आनी जाता तितकी लोकांची सेवा करची हेंच तेंचे कडेन मागता। दुसरी गोश्ट अशी आसा की जे एडमिनिस्ट्रेशन आहा जे ह्या गोवा सरकाराच्या अंडर येतात ते खरेंच हे लोकांची सेवा करतात अशें ह्या झाड कापल्या नंतर म्हाका दिसून आयलें। आनी हे अशेंच आमचें बरें फुडें काम जातलें, कोणाकूच कसलो त्रास जावचो न्हू आनी भुरग्या बाळांचें रक्षण जावचें हेंच तेंच्या कडेन मागता।